नमस्कार. गोयच्या गांवांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेदांता कंपनीन दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो केल्लो EIA अहवाल पुरायपणान चुकीचो. शुक्रारची जनसुनावणी सरकारान रद्द करची. क्लाउड आल्वारिसाची मागणी, नाजाल्यार कोर्टान वचपाची तयारी. GMCन रोबोटिक सर्जरीचो स्वातंत्र्य विभाग सुरू करपाचो प्रस्ताव. मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. सरकारान JEE आनी नीट कोचिंग क्लासेस दर तालुक्यान करचे सुरवात. विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची मागणी. आक्षे टायट जाल्ले एके पर्यटक जोडपाचे कारीन एका मोटरसायकलकाराक दिलो धपको. नशीब बरें म्हूण मोटरसायकल चलोवपी साल्वार. शिरगांवची सरकारी शाळा मोडून पडपाच्या परिस्थितीन विद्यार्थ्यांक देवळाच्या सुवातीन वर्ग घेवन शिकवण्यो दिवची पाळी. पालक बेजार. शेतकी मंत्री रवी नायकाक हिलारियो जातीच्या आंब्याचे रोप दिवन विरेशान आंब्याची दिली ओळख करून. हिलारियो आंब्याचे संवर्धन करात म्हूण विरेशान केली मागणी. ऑक्शन जाल्ल्या दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो EIA रिपोर्ट वेदांता कंपनीन पुरायपणान चुकीचो केला असो आरोप गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारिसान केला. ह्या EIA रिपोर्टान गांवचे गांव मायनिंग लीज वाठारांत घाल्यात. सरकारान जर हो EIA रिपोर्ट मान्य केलो जाल्यार ताका कोर्टान आव्हान दिवपाची गोवा फाउंडेशनाची तयारी. शुक्रारा दिवचली जावपी जनसुनावणी सरकारान रद्द करची अशी क्लाउड आल्वारिसान मागणी केल्या. आता आमचे लोक म्हणटात, गांवाचे लोक, मूलगांव लोक म्हणटात, शिरगांव लोक म्हणटात, हांगा कोणूच येवंक ना. हांगा कोणूच कोणूच येवंक ना. बाब तूं म्हणटे अशें की EIA रिपोर्ट करता आसतना हे वेगवेगळे तरेचे इव्हॅल्युएशन गव्हर्मेंटान करून घेवपाक जाय मायनिंग कंपन्या कडल्यान. इट इज द ड्युटी ऑफ द मायनिंग कंपनी टू प्रिपेर ए EIA रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑल द न्यू फायंडिंग्स. वय आणि ताच्या उपरांत तुमी पब्लीक हियरींग यात. येस. आता हे 20 जूनार ताणें 624 पेज रिपोर्ट काडला 4 दिसान. 4 दिसान. आणि हो हायली टेक्निकल रिपोर्ट सारकें. आणि हे म्हणटात की आमच्या मुलगांव आणि शिरगांव आणि लांबगांवचे लोक ताच्या मुखार आमी दिता. पिलगांव वगैरे आहात, माये आसा, आणि ते म्हणटात तुमी 30 दिसान तुमी आमकां जबाब दिया म्हणून. 624 पेज रिपोर्ट सो द्या, एका म्हयन्यान तुमी आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून. एक्झॅक्टली. आता कोण दितालो? ओके. तांकां तरी टायम जाय. आणि एक कितें प्रश्न आहा, तूं अशें म्हणटा की फाल्यां पब्लीक हियरींग जावचे पयलीं गांवचे हे जे 4 इम्पॉर्टंट गांव आहा गोंयचे तांकां कसलेच तरेची म्हायती ना. ह्या तांची EIA रिपोर्टान कितें सांगलां. वय, आणि तर तरी जबाबदारी आसा न्हू सरकाराची. Exactly. की कोण तरी एक्सपर्ट थंय धाडपाचो, Exactly. तांकां एक्सप्लेन करपाचो पळय हो Exactly. EIA रिपोर्ट. Exactly. पण आज पर्यंत तांकां इरिगेशन करपाक तांकां उदक ना. कितें जमीनची सगळी उदक आज गेल्या. आता आनी कितें फायल केलां, आनी वॉटर रिपोर्ट ताणें हायड्रोजियोलॉजी रिपोर्ट ताणें फायल केल्या. त्या रिपोर्टान ते म्हणटात कांय जावंक ना म्हूण. उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना. वॉटर सिच्युएशन इज सेफ. हे शब्द हांव रिपोर्टान घेता. वॉटर कंडिशन इज सेफ. आता हो तरी रिपोर्ट गांवच्या मुखार दवरलो तर गांवचे लोक कितें म्हणटाले, तुमचो कसो तुमी कंक्लुजन आयला हे वॉटर सिच्युएशन इज सेफ म्हणून, कसो तांचो मॅन्युप्युलेट कशें केला. हो सगळो आतां प्रोजेक्ट तांचो मायनिंगाचो त्याने बेश्टें दाखयलां आमी नवो मीन सुरू करता म्हणून. हो बिचोलीम ब्लॉक नंबर 1 ते म्हणटात आमी नवे मायनिंग सोंपन्ने थंय पळय इतलीं वर्सां 2000 तुमचे म्हणण्या प्रमाण 1941 ते 2012 मेरेन मायनिंग चलतालें. ते ताणें दाखोवंकच ना. तेंनी पोवन दवरलां. आनी वेदांता कंपनी म्हणटा आमी नवें मायनिंग करतात आनी हो हांगा उदकाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कांयच आमी कांय करूंक ना. आमी नवी कंपनी वेदांता, पयलें सेसा मायनिंग कॉर्पोरेशन केलां, आतां आमी वेदांता करता. आणि आमकां गॅरंटी दिता तुका हे सारकें न्हय म्हूण. ओके. आणि दिल्लीचे लोक आसूं दिता ते दिल्ली रावतात. हांगाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा हांगा कलेक्टर आहा,
Exactly. हांगा डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स आहा येस तांकां हो EIA रिपोर्ट कसो पास जालो येस येस ते म्हणटात टॅक्निकल टर्म म्हणटात ग्रीन फील्ड ओ दीस इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणटात ओ ग्रीन फील्ड म्हणून आमी नवे स्टार्ट करता आतां तुका एग्जाम्पल दिता मोपा एअरपोर्ट आनी दाबोली येस दाबोली तूं कितें काम केलें तें आतां कितें एक्सपेन्शन केलें ताका म्हणटालें ब्रावन फील्ड कित्याक म्हणून ताचो जमीन बदलला सगळें जालां येस पण मोपा एअरपोर्ट इज ग्रीन फील्ड ओके बिकॉज इज अ ब्रँड न्यू प्रोजेक्ट ओ ओ आतां तुमकां सांगूं जाता की हे वेदांताची बिशोली लीस हय इज अ ग्रीन फील्ड ओ ओ सामकें तूं जालें तशें ब्रावन फील्ड जालें कारण इतलीं वर्सां देर इज नो अदर शब्द देर इज नो अदर वर्ड ओ आतां तूं देवी लरायची मंदिर घे हय तर देवी लरायची मंदिर आसा इट इज ऑन चोगलेलीस या चोगलेलीस आतां सालगांवकर शिपिंग कॉर्पोरेशना कडेन गेल्या हय आतां फाल्यां तांकां मंदिराच्या पोंदाक बरो मिनेरल मेळ्ळो तांकां काडूंक जाय तो काडूंक नाका तांकां अधिकार आसा काडूंक ओ एनी एरिया इन अ मायनींग लीज खंयचोय जागो आहा ओ तांकां तरी सकयल वचून काडूंक जाय तर तांकां अधिकार आसा Oh, so Under- once that area is declared as mining lease Lease. area, the company has every right to excavate. एक्सकवेट आतां झारखंड छत्तीसगड तुमी गेल्यात सगळे गांव काडल्यात So हो तुम्ही आनी भायर उडयला so हो तुम्ही आता नवो एक इशू हाडला क्लॉड बाब तो इशू असो आसा की तांणी सर्वे नंबर आतां दिल्यात जे पोर्तुगीज टायमार नाशिल्ले आनी ह्या सर्वे नंबरान भितर गांवचे गांव आनी देवळां सुद्दां मायनींग लीज म्हूण दाखयल्यात सो दीस इज समथींग ए बीग ब्लंडर बिगस्ट ब्लंडर इज दीस या हू इज मायनींग मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यस आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां 3-4 दिसां आदीं प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो हय आनी ताका मेमेंटो दिला ओ मेमेंटो खंयचो दिला मेमेंटो कितें दिला देवी लरायची कार्विंग ऑन अ लीफ ओ इट्स अ व्हेरी फेमस आनी ते हाचेर घातलां फ्रेम करून ओ प्रधानमंत्रीक मोदीक दिला तो मायनींग मिनिस्टर तो प्रायम मिनिस्टराक देवी लरायची मंदिराची तस्वीर दिता पिक्चर दिता इन आर्ट वर्क Yes. पण तो मायनींग मिनिस्टरान ताका देवी लरायची मंदिरान सगळे मायनींग लिसार घालून उडयल्या आतां सो क्लॉड बाब आता फुडें कशें वतलें तुमी ह्या संदर्भातलें पत्र कलेक्टराक दिलां वय हय फाल्यां आमी ताका विचारला कॅन्सल कर म्हणून कॅन्सल करपाचें ना तर आमी कोर्टान वचून ताका कॅन्सल करता हय सो तुमी कोर्टान वचपाक टायम केन्ना आहा तुमकां फाल्यां वतले सकाळीं जर ना तशें ते जावं दी चुनाय जावं दी आमी कांय Okay. प्रॉब्लेम ना Okay. पण चुकून केलें आमी तांकां नोटीस दिल्या यस कित्याक म्हणून तुमी सारकें करिनात म्हणून यस तुमी आतां हो ब्रावन फील्ड मायनींग प्रोजेक्ट तुमी ग्रीन फील्ड दाखयतात Yes. हो सगळो EIA पिड्डार जाला यस नो यूज इट इज बिकम विशिएटेड वॉट वी से इज युजलेस मंगळारा देशांतल्या सरकारी इस्पितळांतली पयली रोबोटीक सर्जरी जीएमसीन यशस्वी जाली सरकाराचो जीएमसीन स्वतंत्र रोबोटीक सर्जरी विभाग चालीक लावपाचो विचार आसा ह्या उपचार पद्दती वरवीं काळीज मेंदू फुफ्फुस तशेंच कुडीच्यो हेर म्हत्वाच्यो सर्जरीचो जातल्यो मंगळारा जीएमसीन अत्याधुनीक रोबोटिक सर्जरी उपचार पद्दतीचो उपेग करून येसस्वीरित्या धोपराचें ऑपरेशन जालें ह्या रोबोटिक सर्जरी वरवीं दुयेंतीक चड त्रास जायनासतना बरें जावपाचें प्रमाण 99.9% आसता अशी माहिती ऑपरेशन केल्ले जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद पांदेकार हांणी दिली इम्प्लांट रिप्लेसमेंट रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आनी काल न्ही पयर जाली आनी मागीर आमी पेशंटाक चलयलो काल इफ बिफोर 24 hours पेशंट कॅन वॉक आनी ताका ब्लड लॉस बी सामकी कमी जाता पेनूय कमी आसता आनी एक्युरसी म्हणटा ती खूब आसता म्हणून ही सर्जरी आतां सगळ्या जगान चलता आमी हातून ट्रेनींग केलें आनी आमी ती काल आमी तो रोबो हाडलो USAच्यान आनी तो इन्स्टॉल करून आमी ती केस केली पेशंट इज व्हेरी हॅपी पेशंटा कडेन वचून आमचे लोक सुद्दां उलोवन आयले आतां ही केस फुडें आमी अशेंच करपाचें चिंतला की हाज्या फुडें सुद्दां लोकांनी बेनिफीट दिवची कित्याक फिजिकली तातूंत रिस्क म्हणटा ती कमी आनी एक्युरसी सामकीच 100% म्हणजे आय कॅन से 99.9% एक्युरसी आसता आनी पेशंटाचो जो कम्फर्ट लेवल आसता तो वेगळोच आसता आणि डॉक्टर हे आता न्ही काल ती जाली पळया रोखडो दुसऱ्या दिसा चलपाक शकता पेशंट रोखडो एक्चुली ह्या ऑपरेशनान सकाळी ऑपरेशन केल्यार सांजची चोरी येता इतले क्विक कित्याक ताजे इन्सिजन जो कट आसता
half of the regular incision. हां आणि कसले टायप सर्जरी जाता फक्त नी रिप्लेसमेंट काय सध्या रोबो असं पळय हे रोबो इंटेलिजन्स असा फक्त हीप आणि नीच. हां सो आम्ही हीप आणि नीच खातीरच तो वापर केलाय. पण आम्ही आता आणि एक रोबो घेऊ शकता. म्हणजे एक रोबो येता की सगळी सर्जरी जाता. चेस्टाची सर्जरी, थोरॅसिक सर्जरी. आता हे आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी ताजेर हे केल्ली आहा, कॅबिनेट नोट केल्लो आहा. रोबोटिक सर्जरी फॉर थोरॅसिक प्रॉब्लेम्स. म्हणजे ते फुडें इन फ्युचर इन फ्युचर जातले. बट चड करून सेन्सिटिव्ह ऑर्गन्स तुम्ही ऑपरेट करता लायक ब्रेन, चेस्ट, लायक लंग्स, तेन्ना तुमकां हे रोबो खूब युजफूल. कित्याक तुमचे जे एरर्स असता ते एलिमिनेट जाता. ओके आता हो रोबोट हाडला पळय तो आता जेम्सलो आसतलो न्ही ना हो आम्ही हाडला आता ताका अंडरस्टँड जावपाक आनी टेक्नॉलॉजी शिकपाक. आता जीएमसी वील प्रोक्युअर. हां जीएमसी वील प्रोक्युअर थ्रू कोडल फॉर्मॅलिटीज. कित्याक आज रोबो करपाचे खूब कंपनीज आसतात. आमकां जो आमच्या नीड्सा प्रमाणे आसा आनी जो लेटेस्ट आसता तोच आमी सिलेक्ट करता. जीएमसीत येवपी दुयेंतीक बरी भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतान स्वतंत्र रोबोटिक सर्जरी विभाग सुरू करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. हे खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडला अशी माहिती तांणी दिल्या. रोबोटिक सर्जरी आनी रोबोटिक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान आमकां वेगवेगळे तरेची प्रिसिजन सर्जरी करपाक आमकां संदी गावता. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान एकदम बरी गोश्ट केल्ली आसा. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी आमकां एक बेगिना बेगीन एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा. आनी ते एस्टॅब्लीश करून ते फुडें वचपाचो आनी प्रिसिजन सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी आनी एआयचो वापर ह्या राज्यांत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या माध्यमांतल्यान लोकांची खुबशी सोय जातली, खुबशे लोकांक बेनिफिट्स गावतले आनी एक प्रोग्रेसिवली एक वेगळे तरेन फुडें वचपाचो गोंय राज्यांत आमी वेगवेगळे पावलां आमी घेतात. आनी सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे एक इन्स्पिरेशन घेवन आमी सामान्य मनशाक आनी जो गरीब मनीस आसता ताका आमी पयलीं चिंतताले की आमकां एक्सेसिबल हेल्थ केअर ना ते आमी एक्सेसिबल करून तेंची विचारधारा लोकां मदीं व्हरपाक हे सरकार काम करता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूं. सो आणि हेजे फुडें अश्यो रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी जातली प्लस न्युरो नॅविगेटर्स, लेटस्ट न्युरो नॅविगेटर हाडपाचो आमचो प्रयत्न. एक्सिडेंट सेवरल वेगवेगळे एरियात आमी हेजो वापर आमी करूं शकता. आमचे कडेन ऑलरेडी एक नवदीप म्हणून आमचो एक मिस्टर नवदीप, डॉक्टर नवदीप म्हणून हा PGI चंदीगड हेजे कडल्यान आमी तेणी ऑलरेडी प्रपोजल दिला आमकां. ही वॉन्ट्स टू कम एंड जॉइन गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट वी कॅन पुट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी. आमी डॉक्टर अमित मायदेव ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. ह्या सायडीक डॉक्टर केदार फडते IVF हेजे खातीर ऑलरेडी ऑन बोर्ड आयिल्ले आसा आमकां हेल्प करपाक. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूं. गोयच्या वैजकीय महाविद्यालयाचे हॉस्पिटल गोंयासयत महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकाच्या दुयेंतींक उपचार दिता. ताका लागून जीएमसीचेर सदांच वर्कलोड आसता. अशा वेळार रोबोटिक सर्जरी ही उपचार पद्दत जीएमसी तशेंच उपचार घेवपी दुयेंतीं खातीर म्हत्वाची थारतली. ह्या उपचार पद्दतींतल्यान वेळ तर वाचतलोच, मात चडांत चड दुयेंतींची वेळात सर्जरी जावपाक व्हड मदत जातली हें म्हत्वाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. जेई आनी नीट कोचिंग क्लासेस विशयाचेर निमण्या दिसा विधानसभेन बरोच बोवाळ जालो. विरोधकांनी विशय उखलून धरलो. मुख्यमंत्री जो मेरेन जाप दिना तो मेरेन आमदारांनी जेई आनी नीट कोचिंग क्लासेसचेर प्रश्नार प्रश्न केले. पळयात आमदारांचे प्रश्न. जेई आणि नेट कोचिंग क्लासीस ह्या विशयांचेर विरोधी आमदारांनी विधानसभेत बरोच बोवाळ केलो. सर्वसामान भुरग्यांक जेई आनी नेट कोचिंग क्लासीस घेवपाक परवडना. अशा स्थितीत भुरग्यांनी कितें करप असो प्रश्न विधानसभेत विरोधी आमदारांनी उखलून धरलो. जाल्यार दर एका तालुक्यांत जेई आनी नेट कोचिंग क्लासीस आसच्यो अशी मागणी वेळ्ळेचो आमदार क्रूज सिल्वान केली. जाल्यार विरोधी आमदारांनी ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याक प्रश्नार प्रश्न केले. स्पीकर आतां कोचिंग क्लासीस वाडले. आतां भुरगे जी कोचिंग क्लासीसां वयतले जाल्यार 5 ते 6 लाख जाय 2 वर्सां. आनी जेई तूं आन्सर करता जाल्यार 11थासून स्टार्ट जाता. आनी आतां भुरगे वयता ते 5 ते 6 लाख ते मोडटात. आनी आमचे विलेजीन जे गरीब भुरगे आहाय तांकां हे 6 लाख मोडपाक जावपा न्हय. टू आन्सर दीस जेई एग्जाम आमकां पयलीं कितें आशिल्लें, आमचे GSET करूं जाता आसलें आनी जेई एडिशनली करूं जाता आसलें. सो पीपल हॅड एन ऑप्शनिटी डेफिनेटली टू हॅव अ गॅरंटी फॉर GSET एंड ऑप्शनली ट्राय फॉर जेई. आतां जेई करपाक
यू रिक्वायर स्पेशल कोचिंग. आणि लास्ट 2-3 years आमी पळयला कितले कोचिंग क्लासेस आमी गोंय येयले. And this is going to be a mini quota afterwards when we have all these training institutions coming here. Yes. GSET was only having 12th science portion. GSET when it was there, it had 12 science. Anta, no 11th standard portion was there in this, Speaker sir. So, Speaker sir, even though it is for only drawing merit, if this exam is for only drawing merit, but this JEE has negative marking. So this thinking is only a bit, it looks a little absurd. Yeah, सारख जायना Speaker sir, negative marking. So, yeah, tuition fees जे आहे, बारीक भुरगी. Kitko will the Honorable Chief Minister compensate them? How will they afford this? It comes in lakhs of rupees. So I believe you need to rethink on this. We have 11 months. This is a very serious issue, and you need to look into your system. Since the time frame to cope up with JEE mains, because the portion is different, I think the solution could be, let us understand that 9th and 10th son, zori tori am additional classes, coaching classes, for students who are interested to go into do this, we should start additional coaching classes from 9th and 10th onwards. Why? तू टाइम फ्रेम मॅच कोता 11th and 12th करता आसतना तू मागीर 12th पोर्शन सेपरेट जाता गोवा बोर्डा पोर्शन आणि JEE मेन्सा पोर्शन सेपरेट. सो ते सेपरेट पोर्शन्स 9th आसून जी भुरगीं करूं सोदताय तांकां इन दिस वे यू कूड अचीव 2 things. वन इज तुगे कॅरियर गायडन्स जो आहा तो 9th आसून तूं भुरग्यांक एक वाट दाखयतलो कित करपाक तो. आनी सेकंड थिंग इज दे वील फायनली अचीव दिस फ्री कोचिंग क्लासेस फ्रॉम द 9th standard 12th जाल म्हणटरी JEE मेन्स हें करपाक. यू कूड कन्सिडर दिस अँड सी इफ यू कूड सॉर्ट आउट द होल इश्यू. ह्या JEE आनी नीट एग्जाम हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी बी थोडेशे अवेरनेस सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट करपाक जाय पयल्यान पयलीं. नो डावट हांव बाकीचे सगळे जे तुमचे विशय आहा पळय न्ही डेफिनेटली गव्हर्मेंट हेजेर विचार करता. तशेंच बायजस्ट्यो ऑनलायन क्लासीस फुकट दितले. ह्यान फुडें एकलव्य स्किमीत सुदारणा करून ती OBC तशें EWSांक उपलब्ध करून दितले अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान विशय सोंपयलो. ओनली फॉर ST आसा. आमी इन फ्युचर OBC आनी EWSाक सेम मॉडिफाईड करा तुम्ही सेम मॉडिफाय करता. स्पीकर सर त्या ती तुवें जे ST म्हटले पळय न्हू रे तुवें ते फॉर्मूय व्हरून दिवंक ना ते येयले जाल्यार तांकांय पयशे मेळटले असले. एकलव्य स्कीम आसा तुझ्या मतदारसंघात जे ट्रायबल आसा तांकां ती दी. केप्याय बी आसा. Speaker sir, but awareness ना तुगेल्या कोणा खबर स्पीकर सर अवेरनेस तुवें करपाचो. तुझ्या मतदारसंघात हांव येयलो जाल्यार म्हणटा तूं प्रचार सदस्य सगळे कोताय तुम्ही इव्हेंट कोण इव्हेंट कोण अवेअरनेस करपा जायना. हांव जर त्याच्या मतदारसंघात कोचिंग क्लासेस वयताला 16 लाख जाय 16 मिनिट. क्रूज सिल्वा इव्हेंट एक प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम इव्हेंट करूया. जेन्ना हांव आयल्लो पळय न्ही तेन्ना हे आशिल्ले ते व्हरपाचे तुवें. सर हांव भुरग्यां हांव मगे पयशांनी सेलिब्रेशन आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाक मतदारसंघात घेवन आयलो. मिस्टर एल्टन डिकोस्टा ऐकून घ्या. स्पीकर सर एक मिनिट केप्यांक जे आसा न्ही ट्रायबल स्टुडंटां खातीर एकलव्य योजना आसा तुवें इनिशिएटीव कर न्ही. कोण हाडयता तुका? इट इज हांव घेता. हांव कितें सांगता जेन्ना सरकार स्पीकर सर येस स्पीकर सर फुडें वचया इव्हेंट कॉलिंग अटेन्शन श्री विरेश बोरकर. विरेश बोरकर एक सोल्युशन जालें ना मरे जालें एकलव्य ऍड करावं सांगलें. Insurance किती झाले in the minds of you will स्कीम आम्ही करता म्हटलं सांगले मरे आम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत सोरो पिवन गाडी चलोवपाचे प्रकार थांबपाचे नांव घेना. बाणस्तारी भिरांकूळ अपघाताचे प्रकरण तापलेले आसतना मंगळारा आक्षे बायपास रस्त्याचेर सोरो पिवन गाडी चलोवपी पर्यटक जोडप्यान एका दुचाकेक फाटल्यांतल्यान धपको दिलो. सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. सोरो पिवन गाडी चलयल्यान बाणस्तारी अपघातान 3 जीव वगडावचो पडिल्लो. हे प्रकरण ताजें आसतनाच आतां असोच सोरो पिवन गाडी चलोवप आनी फुडले 2 व्हिलरीक धपको दिवपाची घडणूक ब्रेस्तारा आक्षेच्या बायपास रस्त्याचेर घडली.
सोरो पिवन टायट आशिल्ल्या पर्यटकांनी एका दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिलो. आपली चूक मान्य करचे सोडून पर्यटक जोडपे थळाव्या वांगडा वाद घालपाक लागले. त्यांचे मेडिकल करून गोंयकार जाव वा पर्यटक सगळेच जाण पुलिसांक गृहीत धरपाक लागल्या. सरकार आल्कोमिटराचे 4 दीस नाटक करता, मागीर खंयचे कडेन कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवच्या सुमार 25 भुरग्यांचेर सध्या अडगळीच्या सुवातेर शिक्षण घेवपाची पाळी आयल्या. सरकारी मुळावे शाळेची इमारत कुमकवत जाल्ल्यान ही इमारत बंद करून इयत्ता 1 ते 4 मेरेनचे वर्ग सध्या देवस्थानाच्या जागेन स्थलांतरीत केल्यात. मजगतीं शाळे खातीर नवी इमारत बांदून दिवची अशी पालकांची मागणी आसा. फुडें कितेंय जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतले अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. शिरगांवचे शाळा इमारतीक सुमार 60 वर्सां जायत आयल्या. सध्या ह्या इमारतीचे पाखे मोडल्यात आनी तातूंतल्यान पावसाचें उदक भितर गळटा. फाटल्या म्हयन्यांत नेटाच्या पावसा वेळार पाख्याचेर प्लास्टीक घालां, तरी लेगीत गळटी बंद जावूं ना. देखून वर्ग दुसरे कडेन स्थलांतरीत करचे पडल्यात. सध्या देवस्थानाच्या ल्हानशा जाग्यार वर्ग चलतात. लायटीचे कनेक्शनूय ना दुरुस्त आसा. ही शाळेची खातीर फक्त आमकां रिपेरींग नाका, ते शाळेक जवळ जवळ 57 वर्सां पुरी जाल्ली आहा, मागीर 60 पावल्ली आहा. आनी ती बिल्डींग आहा पळय ती अक्षरशः मॉडर्न पावल्ली आहा. पूण ते आमदारान एकदां येवन पळयलें, पूण ते म्हणल्यार रिपेरींग जाता, आमकां रिपेरींग नाका हांगर. कित्याक ते खंयच्यार म्हाका कोस अशें सांगूंक शकना. आनी अशी परिस्थिती आहा की त्या हेका लागून आमच्या शाळेची इतकी दुर्दशा जाला की जर भुरगीं थंय शिकतना तर समज एक पडली जाल्यार ताका जबाबदार मागीर तो कोण ताका. कारण स्थानीय आमदार आपले जबाबदार घेवचे ना, शिक्षण खातें घेवचें ना. पूण शिक्षण खातें आमी कळयल्ले, शिक्षण खातें वेळोवेळी दुर्लक्ष केलें आहा. आनी ते इतकेंच म्हणटा की आमी जे कितें फायलां पळय आमची फुडें धाडलेली आहा ते आमी कितें करता म्हणून. पूण आमकां तें आश्वासन नाका, आमकां कृती जाय. आनी आमची आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन एकूच मागणी आहा की ही भुरग्यांच्या भवितव्याच्या भुरग्यांच्या जिवाचो धोको पळोवपाचो, संभाव्य धोको टाट हे गांभीर्य लक्षात घेवचें. आनी आमची शाळेची आदी दुरुस्ती न करता आमकां नवीन शाळा बांदून दिवपाची, जेणे करून आमची भुरगीं कायम ते शिकूंक शकतली. सरकारान शाळे खातीर नवी इमारत बांदची अशी पालकांची मागणी आसा. ना जाल्यार पालक वोगी रावचे नात. कितेंय जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसतले अशें प्रेमदास गांवकर हांणी सांगलें. डिमांड केल्या उपरांत तेंच्यांनी प्लास्टीक हाडून घातला, पूण प्लास्टीकचो कांय उपयोग ना. कित्याक जी गळती आहा ती धाडूंक ना आनी विजेचो जो धोको आहा पळय तो कायम आहा. तर ते भुरगीं जेन्ना ते टॉयलेटीक वयता थंय शॉक येता म्हणून ती थंय आमी लिफ्ट बंद केल्या आनी पेरंट्साची मिटींग घेवनूच आमी हांगा शिफ्ट केल्ली आहा. पळोवंक गेल्यार हांगा शिफ्ट केल्या थंय सुद्दां भुरग्यांची हालत जाल्ली आहा, तुमी पळयल्ली आसतले. पूण तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन एक कळकळची विनंती आहा, कित्याक ही आमकां बांदून दिवपाची. आनी ना पेक्षा जर तेंच्यांनी आमचे हांगा दुर्लक्ष केलें जाल्यार पेरंट्स फाल्यां कितें करता सांगूंक शकना. फुडली जे कितें निष्पन्न जातलें हितून पेरंट्साची मिटींग घेवन ताका सर्वस्वी जबाबदार सरकार आसतलें. तुम्ही पळोवपाक शकतात माझे फाटले वटेन जी आसा ती आसा शिरगांवचे सरकारी मुळावे शाळेची इमारत. 57 वर्सां पयलीं बांदिल्ली ही इमारत सध्या मोडपाक पावल्या. शाळेच्या इमारतीचे पाखे मोडिल्ल्यान पावसाचें उदक भितर गळटा. देखून कांय दिसां पयलीं हे शाळेचे वर्ग दुसरे कडेन स्थलांतरीत केल्या. हे शाळे खातीर नवी इमारत बांदची अशी पालकांची मागणी आसा. हे मागणे कडेन आडनदर जाली जाल्यार पालक आंदोलन करपाची शक्यताय आसा. तशेंच संकेतय कांय पालकां कडल्यान मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत.
आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळोवया गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.